तुमकां याद करून दिता आमी 5 जानेवारीक पणजे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केलेली रिगार्डींग स्मार्ट सिटी एंड रिगार्डींग दॅट यंग बॉय हू डायड. तेच्या आदी मेल्यात, कोणाचे हात पांय मोडल्यात, कोणाक काय खबर ना. आतां आफ्टर दॅट वी रोट टू द SP. देर इज नो आन्सर. So today we have lodged a complaint before the JMFC to direct the police to investigate and the court should monitor that investigation. आज प्रेस बायट दिवपाचें कारण म्हटल्यार की आज आमी हांगा JMFC कोर्टान आयिल्ले आसा. आमचो लिगल एडवोकेट आसा आमच्या बरोबर आसा आनी एक आमी फॉर्मल थंय जे आमचे कंप्लेंट आमी जी दिल्ली पुलीस स्टेशनार पयलीं PIक आनी मागीर SPक थंय आमचे तांच्यांनी कांयच एक्शन घेवना म्हणून ती कंप्लेन रजिस्टर जावची म्हणून आज आमी एप्लिकेशन मूव केल्लें आसा. आनी आमी पळयता की ज्या वेळार तो इन्सिडंट जालो स्मार्ट सिटीच्या बाबतीन आमी खूब उलयले, सगळे जाण उलयले. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत जे पणजेची वाताहत जाल्या ती आमच्या दोळ्या समोर आसा. म्हणजे हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार फक्त फटाश्यो मारपाक उरलेलो आसा. कारण स्मार्ट सिटीचें काम आतां इतकी टॅक्नॉलॉजी एडवान्स आसा, इतकी नवी नवी इक्विपमेंट आसा, नवी नवी मशिनरी येयल्ली आसा, तितून एक फास्ट ट्रॅकाचेर हें स्मार्ट सिटीचें काम जावपाक जाय आसलें. पूण हें जे आमी जर पळयता स्मार्ट सिटीचें काम म्हणजे अक्षरशः ही फकाणां चल्लेली आसा. लोकांक कंप्लीट पणजेकारांक त्रास जाल्लो आसा. धंदे लोकांचे खंय तरी खुबशे जाणांक नुकसान जाल्लें आसा. हांगा ट्रॅफिकाक तर इतको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. लोकांक प्रत्येकाक तुमी भोंवता पणजेन तुमकां खबर आसा की ट्रॅफिकाक कितके मोठ्या प्रमाणान प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आनी पणजी आमचो बींग अ कॅपिटल ऑफ आवर स्टेट म्हणजे ही परिस्थिती ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ह्या स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत पणजेची केल्लेली आसा. आनी खरें म्हणचें जाल्यार ज्या वेळार तो एक तरणाटो भुरगो गेलो, एक आवय बापायक आपलो भुरगो गेलो तांचो, कोणाचो तरी भाव गेलो आनी त्या वेळार खूब बोवाळ जालो. खुबश्या जाणांनी विरोध केलो, खुबश्या जाणांनी एजिटेशनां केली. पूण तेज्या नंतर कितें, तेजे नंतर खंय तरी खुबश्यो गोश्टी जावपाक जाय आसल्यो. खरें म्हणचें जाल्यार तो जो इन्सिडंट जालो तेज्या नंतर खरें म्हणचें जाल्यार सरकारान जे स्मार्ट सिटीचो जो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आहा CEO तेणी खरें म्हणचें जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचेर खंय तरी कंप्लेन करपाक जाय आसली. ही तेंची जबाबदारी आसली. त्या भुरग्याक त्या फॅमिलीक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय हें अत्यंत म्हत्वाचें. त्या खातीर आमी आमच्या परीन गोवा TMC पक्षा तर्फे प्रजन बाब आमचो आसा, हांव आसा, आमी प्रयत्न करता की खंय तरी ही कंप्लीट हाची इन्क्वायरी जावन त्या भुरग्याक त्या फॅमिलीक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. Before the PI, the Panaji police station, with respect to the smart city work, and they are about to register an FIR against the contractor, the Panaji Smart City, the official associated with the Panaji Smart City Corporation, the mayor and the commissioner, for the gross and criminal negligence on their part, and to register an FIR. So no action being taken. We almost waited for 1 month. After 1 month, 15th February, we filed a complaint to the superior authority, wherein they have also not taken any action. So today, we have filed a complaint before the Honorable JMFC. Today, we have filed a JMFC directing the PI of the Panaji police station to register an FIR against the contractor, the Panaji Smart City, the official associated with, and the commissioner and the mayor. So with respect to that, smart city work which has been carried out in most shabby manner. So after that 21-year-old boy who have expired, immediately after that so many incidents took place, no action been taken. This has become a mockery of the people. They have taken people for granted. So some action has to be taken out. So we have filed a complaint before the JMFC today. What is the name of the complaint? Person who died? Persons I have mentioned in my complaint. Party कोण केला तुम्ही याची? Party, the PI, the superintendent of the police and the public prosecutor. This is behalf of your parents' complaint? No, nothing like that. This is filed on behalf of the Mr. President of TMC as a citizen of India. As a citizen. Smart City भी party करो ना तुम्हें. Smart City नाम भी we have asked. Actually, we have filed a PI. Complaint, they are all made parties. Okay. So what we are doing, the police is not acting. So therefore, police should act against all those people. Now you said a criminal negligence on part of police of the smart city. The official associated with the smart city, imagine Panaji Smart City, the commissioner, the mayor, they are all responsible. So If they have not taken any precaution as mandated by the law, they have to take some precaution. तुम्ही कंप्लेंट किती प्लीड केला? Complaint to register an FIR.
against the contractor, the official associated with the emerging municipality, the commissioner and the mayor. They are all responsible. Now you go to the Panaji city, still their digging work is going on without taking any precautionary measure. So there was no answer from the police station? No. No, nothing. And they have not taken any precautionary measure as mandated by the law. They have to take some.